Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही न्यूमरिकल एबिलिटी अंडर टॉपिकचा असा परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन. सो या टॉपिक अंडर जे एमसीक्यू आहात ते आम्ही बघितले. सो सी फर्स्ट एमसीक्यू. In how many different way can the letters of the word second be arranged? So हे जे लेटर असा, सो हे लेटरांतले जे वर्ड असा ते आम्ही कितल्या डिफरंट वेन बरोवपाक शकता हे आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. आता ते आम्ही कशा तरेन फाइंड आउट करतले ते पळयात. सो फर्स्ट तुम्ही हांगासर काउंट करात की टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितले आसा ते. 1 2 3 4 5 6. ओके, सो बरयतना 6 एका फॅक्टोरियल साइन म्हणटा. ओके, सो 6 फॅक्टोरियल बरोवपाक जाय. आता हो जो नंबर आसा तो आम्ही कशा तरेन सॉल्व करतले ते पळयात. ओके, 6 आसा, सो नेक्स्ट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो जो कितें नंबर आसा पळय, ओके, तो या फॉर्मान हाडपाक जाय. म्हणजे आता सपोज जर 5 फॅक्टोरियल असलो जाल्यार 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फॅक्टोरियल असलो जाल्यार 2 इंटू 1. ओके, लास्ट जो नंबर आसा तेका मल्टिप्लाय करून तुम्ही कितले काडटले, 1 हाडटले. ओके, सगळे जे नंबर्स आसा पळय ते रिवर्स फॉर्मान हाडप. 6 5 4 3 2 1. ओके, आता हेंचो मल्टिप्लिकेशन करतले. 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 3 जा 360, 360 इंटू 2 720 आणि 720 इंटू 1 720. ओके, सो इतले टाइम्स आम्ही हे वर्ड्स जे आसा ते डिफरंट वेन बरोवपाक शकता. ओके, सो हांगासर A is your correct option. Now see next MCQ. In how many different way can letter of the word believe be arranged? So solve करपाची मेथड जी आसा ती सेम. फर्स्ट काउंट करात 1 2 3 4 5 6 7. सो बरयतना 7 फॅक्टोरियल बरयता. ओके, आता जर तुम्ही या लेटरान पळयल्ले सेकंड लेटरान हेतून खंयचो वर्ड जो आसा तो रिपीट असलो ना. ओके, आता या वर्डान तुमकां वर्ड खंयचो रिपीट आसा, ई. 1 2 3 कितले टाइम्स रिपीट आसा, 3 टाइम्स रिपीट आसा. सो हांगा 7 फॅक्टोरियल बरयला पळय. सो जेन्ना नंबर रिपीट आसा सो तेन्ना तेका डिवाइड करपाक जाय जे कितें नंबर रिपीट आसता पळय ते. ओके, सो आता कितें करतले, हांगासर सेम वे रिवर्स फॉर्मान हाडात. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फॅक्टोरियल दवरात. कित्याक 3 फॅक्टोरियल्स, हांगासरूय 3 फॅक्टोरियल. हेजो मिनिंग कितें, 3 इंटू 2 इंटू 1. सो सेम वे हेजो मिनिंग कितें जातलो, फुडें नंबर येता पळय 4च्या फुडें कितें वयतले, 3 इंटू 2 इंटू 1 वयतले. सो हे तीनूय टर्म्स आसा ते कितें जातले, कॅन्सल जातले. ओके, सेम नंबर आसा म्हणून. ओके, सो त्या खातीर हांगासर तुम्ही अशें सुद्दां दवरले जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. ओके, सो जे नंबर आहा ते कॅन्सल जातलो. तर कितें उरलो हांगासर नंबर. सो तुमकां मल्टिप्लिकेशन सिंपल वेन वयता पळय ते नंबर पयलीं ट्राय करात मल्टिप्लाय करपाक. आता लायकवायज पळयात 7 6 42. आता 42 इंटू 5 तुम्ही काउंट करपाक गेले, थोड्यांक जमतले थोड्यांक कन्फ्यूज जातले. सो रिवर्स फॉर्मान पळयात 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120 येयलो. देन नेक्स्ट इंटू 7. ओके, सो 12 इंटू 7 तुमकां खबर आसा, 12 इंटू 7 कितले 84 आणि हो 0 येयलो. ओके, सो लायक दिस तुम्ही फास्ट वेन तुम्ही असे सॉल्व करूंक शकता. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, हितून तुम्ही का डिफरन्स कळ्ळे आता दोन्ही एमसीक्यून. सो फर्स्ट लेटर पळयात, भितून जर रिपीट वर्ड जावंक ना जाल्यार ते डायरेक्टली स्ट्रेट मल्टिप्लाय करपाचो आणि वर्ड रिपीट जाला जाल्यार तो कितें करतले, डिवाइड करतले. ओके, okay, see next. In how many different way can the letter of the word markers be arranged? So same way solve करतले. फर्स्ट काउंट करात 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 फॅक्टोरियल. सो आता हांगासर चेक करा वर्ड रिपीट आसा जाल्यार आसा, खंयचो आसा, आर. कितले टाइम्स आसा, 2 टाइम्स. ओके, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, जर तुमकां सगळे बरोवंक जाय सगळे बरयात. सेम वे हेजो सुद्दां पळय 2 इंटू 1 मागीर जातले 1 1 कॅन्सल 2 2 कॅन्सल. ओके, मागीर हे मल्टिप्लाय करात. पयलीं 0 ट्राय करा कन्वर्ट करपाक. 5 4 जा 20, 26 जा कितले केल्ले आमी 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 7 700, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 2520. So C is your correct option. Next, which of the following words can be written in 120 different ways? So in this MCQ तुमकां कितें विचारला, हितूंतले खंयचो वर्ड जो आसा तो आमी
कितल्या वेन बरोवंक शकता 120 डिफरंट वेजान बरोवंक शकता. सो आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो फर्स्ट गॅस 1 2 3 4 5 6 कितले आसा 6 फॅक्टोरियल हेजे. आता वर्ड रिपीट आसा हितून ना. ओके सो डायरेक्टली 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ओके रिपीट ना जाल्यार डिवाइड आनी लायन येवची ना. सो हेजो मल्टिप्लिकेशन केले 6 5 जा 30 34 जा 120 123 जा 360 हांगाच पावलो 360 आमकां कितले जाय 120. सो ऑप्शन गेलो कळ्ळें. ह्यो खूब जातलो 360 into 2 720. सो कितलो टाइम्स जालो 720 आमकां जाय कितलो 120. सो ऑप्शन लागना. नेक्स्ट स्टील आसा पळय STILL टोटल कितले 5 फॅक्टोरियल. हितून वर्ड रिपीट आसा L कितले टाइम्स 2 फॅक्टोरियल. सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and 2 factorial is a 2 into 1 एक आंसर. 5 4 जा 20 23 जा 60 हमका जाय 120. ओके सो नेक्स्ट water 1 2 3 4 5 so 5 factorial. So repeat number आसा ना. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So multiply करत 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120 121 जा 120. So C is your correct option. So अशा तरेनूय तुमकां क्वेश्चन येवंक शकता. वर्ड दितले फक्त तुमकां हे फॅक्टोरियल्स म्हणजे डिफरंट जे नंबर रिड्यूस करून तुम्ही मल्टिप्लाय करून सॉल्व करपाक जाय. ओके सो लाइक दिस परम्युटेशन एंड कॉम्बिनेशन जे MCQs